कुंकळे दांडेवाडी हायवेचेर एक मिनी पिकअप आणि मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट जालो। या एक्सिडेंटात मोटरसायकल चलोवपी गंभीर जखमी जालो। दुख्खाची गजाल म्हटल्यार तेका हॉस्पिटलांत व्हरपाक 108 अँब्युलन्सीची अर्दे वर वाट पळोवची पडली, पूण अँब्युलन्स पावूंक नाशिल्ल्यान शेवटाक ताका खासगी गाडयेंत घालून हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो। आज दाणेवाडी हांगा एक्सिडेंट जाले कडेन आसा एक मिनी पिकअप आणि एक बायक। आज वायट दिसता सांगपाक की 108 आता अर्दवर जालें, पेशंटा व्हरपा आपयला 108 येयना। लोक म्हणटात 108 याचो फायदो कितें काय म्हणून। आज जो एक्सिडेंट जाल्ल्या ज्या मनशा माल लागला तेका आता प्रायव्हेट गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत व्हेले कडेन आसा। आमी मागतात 108 ही जीव वाचोवपाची एम्ब्युलन्स आसा। लोक आशेन पळयतात की आपल्याक कितें जालें जाल्यार ही जी एम्ब्युलन्स आसा ही येवन आपल्याक व्हरतली म्हण, पूण आज हांगा जे जाग्यार एक्सिडेंट जाला त्या जाग्यार इतली हें दिसता की ती अजुनूय पावल ना, अर्दवर जावन गेल्या। प्रत्यक्ष आमी आसात, आमी सुद्दां फोन करून विचारलें की धाडली म्हणटात, पूण ती एम्ब्युलन्स अजुनूय पावल ना। म्हण आमी मागतात ह्या जाग्यार एम्ब्युलन्स आसली चिंचिनी मागा ती सुद्दां हांगची ना, ओसोळना असले तीय ना, कुंकळे असले तीय ना। आतां ह्यो व्हरून दवरली खंय हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। हांगचे लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या एम्ब्युलन्सीची ज्या ज्या जाग्यार पयली आसल्यो त्या त्या जाग्यार त्यो दवरच्यो म्हणून, ना जाल्यार हांगा फायदो कांयच उरपा ना म्हणून। पेशंट जो मरपाचो आसा तो पयलींच मरतलो, तो आनी हॉस्पिटलांत पावपा ना। आज इतले एक्सिडेंट जावन हायवे जाल्ले जाल्यार हायवेचेर हांगा उरपा जाय आसले एम्ब्युलन्स, पूण ती एम्ब्युलन्स अजुनूय हांगा ना। आनी इतली ट्रॅफिक जाम जाल्या की हांगा सगळी ट्रॅफिक जाम जावन आसा। हांगा आतांची पळय तुमकां आमी आमच्या फाटल्यान दाखयतात की कुंकळेची जे पुलीस आसात ते आतां हांगा पावले कडेन आसात। म्हणटकीर खंय तरी हांगा एम्ब्युलन्साची गरज आसा, 108ची गरज आसा। 108 बाबा म्हटल्यार आनी गेल्या जाम जाता जायच्या पूण पावपा जाय तेका आतां आमी प्रायवेट गाडयेन येयला रोड आसपाक न्हू पळय एक आसतलें ना एक आसतलें आसतलो आसा न्हू आसतलो हय पावपा जाय न्हू त्यो सुद्दां पावल ना। पावला आनी तेका आमी प्रायवेट गाडयेन तेका म्हणून वयला हॉस्पिटलांत वयला। म्हणजे ही हायवे जाल्ले कारणान हांगा 108 इम्पॉर्टंट आसपाक जाय, हय 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 पूण ती ना हांगा। ती आतां न्हू पूण खंय तरी हेजेर जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेणी लक्ष घालूंक जाय न्हू। हय ते आमी पळय ह्या तेका सांगपाचें हो हायवेचेर नॅशनल हायवे आसपाक जाय म्हणून एम्ब्युलन्स आसपाक जाय 108। आसपाक जाय हय। तुजें नांव कितें? गोवा 360 खातीर दाणेवाडी साकून रमेश नायक रावत।